प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी शुवर्तमान आयचें जावन आसा लुकाची 4थी चीट 16 ते 30 पर्यंत. आनी आमचो नियाळ करुया आमी 18वी ओडीवेर. आनी कितें म्हणटा जेजूस, सोरेस्पराचो ओत्मो म्हजेर आसा, कित्याक गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू नाझारेत गांवांत गेलो, नाझारेत गांवांत तो ल्हान थान व्हड जाल्लो आनी आतां ताणें खूब मिलाग्री केल्ल्यो कापेर्नोम, गालिल्या जाग्यान आनी दुसऱ्या जाग्यांनी आनी गांवांनी वचोन ताणें खूब मिलाग्री करून आतां पोत्तून ताच्या एका भाशेन गांवांत गेलो, नाझारेत गांवांत. आनी जेन्ना तो नाझारेत गांवांत गेलो, साबाताच्या दिसा देवस्थानान गेलो आनी ताका थंयसर देवाचें उतर वाचपाक ताका एक चान्स मेळ्ळो. आनी तेन्ना ताणें आयजाया प्रवादाची चीट उक्ती केली आनी 61 चॅप्टर वर्सीस 1 to 2. आनी थंयसर कितें घडटा, आयजायाच्या 61 चॅप्टरान चिटीन 1 ते 2 पर्यंत थंयसर हीं जीं उतरां जेजून वाचलीं तीं त्या दिसा जेजू म्हणटा तीं घडलीं ह्या संवसारान. कित्याक हें उतर जें आमी 18 ओळीन नियाल कोत्ता तें कितें म्हणटा, सोरेस्पराचो ओत्मो म्हजेर आसा, कित्याक गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो खरोच जो लोक ओत्म्यान गरीब आसा तांकां बरी खबर दिवंक येयल्लो. कित्याक ह्या संवसारान आमकां जेजू नासतना आमकां साल्वासांव ना. आनी जेजू आयलो ह्या संवसारान आमकां सगल्यांक बरी खबर दिवंक, आनी तो बरी खबर दिवपाक येवपाचो आहलो म्हणून आयजायास प्रवादीन समोर 700-800 वर्सां पयलीं हें बरोवन दवरलेलें की जेजू येतलो म्हणून आनी तो खरेंच सगल्यांक एक बरी खबर दितलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी नव्या करार आसा, आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी आसा, आमी जेजूचे पाटलावदार आसा. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी खरेंच क्रिस्तांव जाल्या. आतां पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर जियेता. देखून सान पावल बरयता की आमी जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. तो पवित्र आत्मो भायर वचना, भायर पोत्तून येना अहें न्ही. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ त्याच दिसा पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमचे भितर जियेता आनी देखून आमची कूड जाता एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमच्यांनी म्हूण येता सोरेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर आसा, कित्याक गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी भाव भयणीनो, खरेंच आमी भावार्थ दवरता की पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. खरेंच आमी पवित्र आत्मो आसा म्हणून आमी देवाचें उतर शिकता आनी तें सजमोन आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितांत पाळटा. जेन्ना हें देवाचें उतर म्हणटा 18वी ओळीन लुकाची 4थी चिटीन की सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, तेन्ना जेजू कितें म्हणटालो, तो म्हणटालो सोरेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर आहा, कित्याक जेजू जावन आसलो देव आनी तो मरोन स्वर्गार वचोन ताणें पवित्र आत्मो आमचे पासत धाडलो. आतां जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता तांकां पवित्र आत्मो मेवता, पवित्र आत्मो तांचे भितर जियेता आनी आमची कूड आमचें सगळें जिवीत पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर शिकपाक, फकत आयकुपाचें न्ही पण शिकपाक आनी तें दिसपट्ट्या जिवितांत करपाक, पाळपाक. आनी खरेंच जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. गरिबांक म्हणजे फकत तेंचे कडेन पयशे ना तो न्ही, खरेंच ज्या लोकांक जेजूची खबर ना,
जो लोक जेजूक आजुनूय वळखना ताचें उतर आजुनूय सजमोंक मेळोंक ना तांकां, खरेंच त्या लोकांक आमी पावता आनी तांकां आमी बरी खबर दिता. कित्याक ताणें पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक केला. भाव भयणीनो, हें जें अभिशेक करपाचें काम हें पवित्र आत्म्याचें, इंग्लिशीन ताका म्हणटा एनॉयंटींग. हें एनॉयंटींग जें जाता आमकां पवित्र आत्म्याचें, आमकां तें शक्ती दिता, आमकां तें देवाची शिकवण दिता, देवाचें सगळें बरें आमकां फाव जाता. आनी तें जें देवाचें बरें आहा तें आमकां, आनी देवाची शिकवण जी आहा, देवाची जानवाय जी आहा, त्या जानवायन आनी त्या अभिशेक जाल्या उपरांत आमच्यान तें दुसरें देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावता. खरेंच आयज जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी सजमय आमकां कितलो व्हडलो इतली जबाबदारी आहा देवान आमकां दिल्या. खरेंच आमी जेजूचे फाटलादर, आमी जेजूचेर बावर दवरता. तर आयजतान आमी तें देवाचें उतर शिकोया. खरेंच तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, ताका आमी वापरुया आनी खरेंच दुसऱ्यांक पयलीं आमी शिकोया आनी मागीर दुसऱ्यांक ती बरी खबर दिवपाक पावया. तुमकां ह्यो सुमान जाता कोमेस त्या दिसा आयज ह्या आख्या सुमानान तुमकां जेजूची बरी खबर दिवंक तुमी आमी वावरुया आनी सदांच हें देवाचें उतर आमी पाळपाक हें आमी निर्णय करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.